विसा उपरांत तुमकां येवकार। सरकारान येता ते सार्वत्रिक विधानसभा वेंचणुके खातीर विधानसभेकडच्यान 10 कोटी मंजूर करून घेतल्यात। हाचे वेल्यान विधानसभेची वेंचणूक मार्चा पयलीं जातली हें जवळ जवळ स्पश्ट जालां। वेंचणूक आयोगानय फेब्रुवारी सोंपता म्हणल्यार नाजाल्यार मार्चाच्या सुरवातीक वेंचणूक घेवपाची तयारी चलयल्या। तातूंतच मुख्यमंत्री कामतय आपूण फुडलो अर्थसंकल्प मांडटलो अशें स्पश्टपणान म्हणना। पळयात हो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची उतरां आणि सरकाराची तयारी पळयल्यार विधानसभेची वेंचणूक मार्च सोंपचे पयलींच जातली अशे स्पष्ट संकेत आसात। बुधवारा सरकारान विधानसभेत 379 कोटींच्यो पुरवणी मागण्यो घाल्यो आणि मानून घेतल्यो। हातूंत 142 कोटींचो येणावळी जाल्यार 236 कोटींचो फाटल्या अर्थसंकल्पात नाशिल्लो जादा भांडवली खर्च आसा। हातूंतच वेंचणूक कचेरे खातीर 14 कोटी 45 लाख खर्चाचो आस्पाव आसा। तातूंत विधानसभेची वेंचणूक घेवपा खातीर वेंचणुके खातीर वावुरपी कर्मचाऱ्यांच्या पगारा खातीर 2.5 कोटी, जायराती खातीर 10 लाख, वेंचणूक कचेऱ्यांचो खर्च 6 कोटी, तशेंच वेंचणुके खातीर यो वच करपाचो खर्च म्हणून सरकारान 5 लाख आनी हेर खर्च म्हणून 55 लाख मागल्यात। वेंचणुके खातीर आतांच पुरवण्यो मागण्यो मानून घेवप म्हणजे हे विधानसभेचे फुडल्या 5-5.5 म्हयन्यांत आनीक एखादें विधानसभा अधिवेशन वा अर्थसंकल्पी अधिवेशन जावपाची शक्यताय उणी। फुडल्या कांय दिसांत विधानसभा बरखास्त करतले म्हूण खबरो पातळिल्ल्यान मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीनय हो विशय बुधवारा विधानसभेत काडलो। मात आपूण आनीक अर्थसंकल्प मांडटलो हें तो सांगिना। तांकां भिवपाची गरज ना कोणाक। मेनी पीपल फील दॅट आय विल डिसॉल्व द असेंब्ली आफ्टर 2 days or 3 days. Actually, I agree with Francis D'Souza's suggestion that we should not curtail the right of the MLAs. And I had been making a statement in this house that if I get an opportunity, I would really prefer to present the next budget also. सुधारित मतदार वळेऱ्यो करपाचें काम सुरू जालां। 5 जानेवारी मेरेन त्यो तयार जातल्यो। दिल्लींतल्यान आयिल्ल्या खबरां प्रमाण केंद्रीय वेंचणूक आयोगानय फेब्रुवारी सोंपता म्हळ्यार नाजाल्यार मार्चाच्या सुरवातीक उत्तर प्रदेश, पंजाब ह्या राज्यां बरोबर गोंय विधानसभेची वेंचणूक घेवपाची तयारी चलयल्या। मुख्यमंत्र्याची उतरां आनी सरकारान वेंचणूक खर्चा खातीर केल्ली वेवस्था पळयल्यार गोंयची वेंचणूक मार्च सोंपच्या पयलींच जातली हें जवळ जवळ स्पश्ट जालां। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। गोंयकारांक फुडलीं 2 ते 3 सप्तकां लायटी खातीर त्रास काडचे पडटले। आंध्र प्रदेशांतल्या रामगुंडम प्रकल्पांतल्यान मेळपी लायट कमी जाल्ल्यान गोंयकाक सुमार 150 मेगावॉट लायट कमी पडटा। तो मेरेन गोंयांतल्या उद्देगांनी सांबाळून घेवचें अशें वीज खात्यान मागलां। फाटले कांय दीस गोंयांत लायटीचे लोड शेडिंग चालू आसा। आंध्र प्रदेशांतल्या रामगुंडम प्रकल्पांतल्यान मेळपी लायट कमी जाल्ल्यान गोंयभर लायटीची टंचाय निर्माण जाल्या। दिसाची सुमार 75 मेगावॉट लायट कमी पडटा। रातच्या वेळार सुमार 150 मेगावॉट लायट कमी पडटा। रातीं 11 उपरांत लायट सारकी आसता। फुडले 2 ते 3 सप्तकां परिस्थिती अशीच उरतली अशें वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा। 3 सप्तकां उपरांत परिस्थिती सुदारतली असो अदमास आसा। गोंयांत लायटीची वट्ट गरज 400 मेगावॉट, कोरबांतल्यान मेळटा 210 मेगावॉट, रामगुंडमांतल्यान मेळटा 45 मेगावॉट। गोंयभर सध्या चालू आशिल्ल्या लोड शेडिंगाक लागून लोकांक खूब त्रास जातात। फुडलीं 2-3 सप्तकां अशीच परिस्थिती उरतली। प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार बासुरी देसाय। मडगांवां 200 कोटींचो कदंब बस स्टँड जाता। ब्रेस्तारा दसऱ्याक ह्या प्रकल्पाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी सभापती प्रतापसिंह राणेन बुन्यादी फातर बसयलो। हो बस स्टँड पुराय वेवसायीक पांवड्यार चलतलो। तातूंत मॉलूय आसतलो। सरकारान जमीन घेतली तरी मडगांवचो बस स्टँड फाटलीं कितलींशींच वर्सां हुमकळटलो। निमणे अंदू दसऱ्याक प्रकल्पाची बुन्याद घालपाक मुहूर्त मेळ्ळो। बिरेस्तारा दसऱ्याक कदंब महामंडळाच्या 31व्या वर्सुकी दिसा निमतान मडगांवां कदंब बस स्टँडाच्या नव्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो। 16 एकर सुवातींत सुमारे 200 कोटी मोडून हो बस स्टँड जावपाचो आसा। पयल्या कदंब बसीची मुख्यमंत्री आनी मानेस्तांनी पुजा केली। ह्या वेळार कदंब महामंडळाचेर एका म्हायती पुस्तिकेचें प्रकाशन जालें। ते भायर कदंबाच्या कांय कर्मचाऱ्यांचो भोवमानय केलो। मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचें उलोवप जालें। कारण तांकां खबर आसा सत्तरीचे गांव कशे आसतात, सत्तरीच्या गांवांतली प्रजा कितें आसा हें तांकां खबर आशिल्लें। आनी सत्तरीच्या भशेन सांग्याची परिस्थिती आसा, काणकोणची परिस्थिती आसा। हो प्रकल्प सगल्यो कायदेशीर गजाली सांबाळून आनी शिस्तबद्ध उबो जाता म्हूण फातोड्ड्याचो भाजपाचो आमदार दामू नायकान मुख्यमंत्र्यांची तुस्त केली। इलिगलिटी करनासतना सगळे प्रोसिजर फॉलो करून कायदेशीर मार्गान काम करप
आनी ताका विकास म्हणप हें तरी म्हाका तरी दिसता आनी ह्या सगळ्या प्रोसिजरांतल्यान वचून हो प्रकल्प साकार जाता म्हणून हांव अभिनंदन करतां. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नाईक रावत. काणकोण पालिकेचो मुख्य अधिकारी प्रदीप नायक आनी थंयच्या लोकां मदीं बरेंच गैर पेटलां. सीओ कचेरेन वेळार येना म्हूण लोकांनी घेराव घालून ताचे मेज बडयले, हारसो फोडलो. तो आपले आयकना अशें नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकार म्हणटा. काणकोण पालिकेचे नवे मुख्य अधिकारी प्रदीप नायक आनी पालिका वांगड्यां मदीं केस्तांवां पेटल्यांत. कांय नगरसेवक आनी लोकांनी तांच्या कॅबिनांत वचून मेज धाडायलें. ताका लागून मेजावयलो ग्लास फुटलो. ह्या वेळार बरोच बोवाळ जालो. सरकारी मालमत्तेचें लुकसाण केलें म्हूण पुलिसेंत कागाळ केल्या. माझे कडेन जेन्ना फायल येतली तेन्ना हांव क्लियर करतलो फायल ती. म्हाजो प्रॉब्लम आसा न्हू. आतां फायल जर माझे कडेन नाल्यार हांव क्लियर कशी करतलो? आमचे प्रोसिजर आसा, ऑफिस प्रोसिजर आहा, त्या प्रोसिजर प्रमाणे फायल येता न्हू. बरें, गार्बेजा संबंदान तेंची तक्रारी आसा. तक्रारी आसा गार्बेजा संबंदान कितें हांव आतां सध्या न्यू आसा, 2 दिसांत हांगा काम केलां. आमी प्लान आमचो ट्रिटमेंट जाला म्हणजे चेअरपर्सन म्हाका सांगला ट्रिटमेंट प्लॅन सगळो रेडी आसा, इनॉग्रेशन करपाक जाय. सो हांवें ताका सांगलें तूं अपॉयंटमेंट घे, इनॉग्रेशन करपाक. शॅक्स घालपाक लोकांक हरकत ना दाखले वेळार मेळनात. नगराध्यक्षा लागीं टपाल धाडपाक मुखेल अधिकाऱ्यान बंदी घाल्या अशें नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकारान सांगलें. लोक सामके चाळवले. काल म्हणून 2 जाणां दिला ते कितें म्हणल्यार थोड्यांक दिल्या थोड्या दिवना अशें केलां. पयलीं 8 जाणांक दिलें म्हणलेली आनी काल म्हणून 2 जाणां दिला. आतां तेमकां विचारूंक गेल्यार ते म्हणटात सुकुरान कंप्लेन केला. सुकुरान कंप्लेन केल्यार काल 2 जाणां कित्याक दिली? कोणा प्रेशरा वयल्यान कोणाल्या प्रेशरा वयल्यान दिली अशें म्हाका दिसता. पॉलिटिकल इंटरफेरन्स. हय. आनी दुसरें आमगेलें लायटी घालपा आसा पळय ते मनोजा फुडें आहा स्टोराचो इन्चार्ज तो. मनोज म्हणटा सीओच्या तुका आपूण लायट दिना कावन्सिलरांक. मग सीओ जर आमकां टायमार मेळना तर ऑफिस कितें सांबाळटलो सीओ? सीओन टायमार येवपा जाय नाल्यार ऑफिसींग जाग्यार उरना. ह्या सगळ्या बोवाळाक लागून आपणाली बदली करची अशी मागणी मुखेल अधिकारी प्रदीप नायकान केल्या. काणकोणच्यान आमचो खबराकार बबेश बोरकार. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.